स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। मती मंदमी काहीच नेणे मती मंदमी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, सगळ्यांक तू बशिल्या त्या श्री समर्थांक ते समर्थ तत्वाक समर्थ असते तत्व त्या तत्वाक आजी विनम्र अभिवादन करता। गुरुपौर्णिमा जावन गेली काली जाल्यार गुरुपौर्णिमा नित्य आसता। गुरुंगल जे कल असतात पूर्ण विकसित कमलशें तें आमकां नित्य अनुभवाय आमकां। त्या दृश्टीने तुमगेल सगळ्यांत बशील ते गुरुतत्व ताका हांव मनापासून अभिवादन करता श्रोत्यांक। आणि आतां आमी मना श्लोकालाथनू सूर करूया। आयचो 186 श्लोक आसा।
गेलपंत कल सांगिले लपावे अति आदरे रामरूपी भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी कदा तो जनी पाहताही दिसेना सदा ऐक्यतो भिन्न भावे वसेना. जो राम रूपान तुमची आवसूल पदरा मुळाक निप्पिल्या त्या बापसूल लुंगीमध्ये वचून निप्पून बसिलो. जो सांज चेरड असता तशी जो निप्पून बसता राम रूपान तू सतत राम ताका भयच असना कलमे सुरक्षीत तो हें हांग सांगिलस. बाकी लोकांक तो तशी दिसना. अरे बावळटसा कसलें हाका कले खंय बसका म्हण कळना, कशें बसका म्हण कळना, कले कळना भंय म्हाका कले कळना. तरी की एक कळटा की हांव सेफ आस, म्हाका कसलें भंय ना, म्हाका कोणें कले करूं शकना ती, हें सगळं कळटा. आत्तां हांगा हें म्हणटा ती की बेटा तूं चिंत करची कारण ना. कल्या म्हळ्यार सदा सर्वदा राम सन्निध आहे मना सज्जना सत्य शोधून पाहे अखंडित भेटी रघुराज योगू मना सांडिरे मीपणाचा वियोगू. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मंडळी सदा सर्वदा राम सन्निध आहे. आम्ही मठांतणी वचुल्यारी अमुक स्वाम्यांक सन्निधी म्हणटात. पांडुरंग आश्रम सन्निधी. सन्निधी म्हळ्यार थंय आमी उबरतात मुखारी की त्या सन्निध आमगेल मुखारीची लागींच असतात. मात्र न्ही आमगेल इतली भितर वता ती की तांगेल सगळं जप आशिर्वादाचे हे वेव्ज ते पुरे आमकां मेळूं शकतात, मेळटा ती. आमगेल परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांगेल जी समाधी आसा, थर्ड परिज्ञानाश्रम समाधी कार्लांत, थंय राबल्यार तरी प्रत्यक्ष अनुभव येता. प्रत्यक्ष सगुण रूपान अनुभव येता. सगुण रूप घेवन ते येवन अशी उबरना ती, पण कल्ले ना कल्ले तरी मनाक ताजी जाणीव तरी जरूर जाता. ती जाणीव तो आमगेल सन्निधच आसत म्हळ्यार ही जाणीव आमकां तरी की आमी स्वता बसल्या ती खंय आस खंय आस खंय आस म्हणटा आनी आमगेलें आयुश्य गेलें. इत्या म्हळ्यार आमगेल एखाद चेड न्ही भायर भोंवता आसता, सगळो दिवस भायर खेळटा, ह्या घरान तागेलो पांय टिकना. तशी आमगेल पांय आमगेल अंतकरणान टिकनाची. सगळो दिवस आमी भायर आसतात. तेमीत कल जाता वियोग जाता. कोणालो रघुराजागलो वियोग जाता. ना जाल्यार हांगे म्हणटा ती सज्जना मना सदा सर्व काळ राम तुज लागींच आस. समज शोधून पळया आपण रामा पासून वेगळो जाला अशी म्हणू तुका उगीच दिसता. हा तुगेल देह बुद्धीच खेळ आसा. तूं म्हळ्यार फक्त देह. तूं देह पळयता. तुगेले हात पांय कशे आसा ती, तुगेले वजन कितलें आसा, तुगेले दोळे कशे आसा ती, कान्ना समा आयकूं येता की ना हें तूं पळयता. जाल्यार भितरी जे तत्व बसल्या राम तत्व तें तूं केन्ना पळोवचें म्हणून तूं विचार करता. तरी हांगा खरें म्हळ्यार रामा गेले आनी तुगेली अखंड भेट आसची. तो केन्नाय ताल्ल्या थंय तूं वियोग तुका जायनीची. तुगेले हातूंच आसा जाल्यार तुका तो मेळना मेळना. एक फावट हांगा हांव काणी सांगता. म्हळ्यार काणी न्ही ती खरें घडलेली. सिएटल म्हळ्यार एक प्लेस आसा US-आंत. अगदी सुत्तान घालवार जाता थंय कलें कळनाचें. थंय मेन सामान येता लगेज येता ते बेल्टाले वचूक ट्रेनान वचका 2 स्टेशन क्रॉस करून. आमकां कलें गोत नाशिल्लें. आमी थंय उतरलीं. मागीर चल्लो आनी आमी पिकअप करूं येवंच आशिल्लो. उतरना पडे ते बेल्टाले वचूले जाल्यार अमूक नंबर आनी तांणी सांगलें कशें वचचें कलें सांगनी. तरी आमी मनांतलें केलें पयलें वॉशरूमान तांणी वचून येवया. प्लेनान थंय देवील मात्र न्हय. तर हें म्हणालें आपण पयलीं वचून येता. ते वचून आयले. कडे हांव म्हळें नंतर वचचें तांगेले घरा वचना. ना गो कितलो वेळ लागता कळना न्हय. वचून यो. पुरें सामान घातलें दिलें पुराय. आनी वॉशरूमांत म्हूण वचूली. ते वॉशरूम इतलें व्हड ताका कितले की गेट्स कळना. वचूल एक वाटेन आनी परत पडटना दुसऱ्याच वाटेन भायर पडली. तें विंगड वातावरण, विंगड लोक, विंगड दुकान. हांव हांकां अमूक एक कडेन राबा ती अमूक दुकानाल्यान म्हूण सांगिल्लें. तें दुकान खंय दिसनाची. कल करची म्हणून कळना. हांगा थंय सोदलें. आमकां एक फावट अभ्यास ना कोणाकय आमकां सुद्दां आसता. बरें खंय अशी एअरपोर्टार आनी खंय दिसल्यार विंडो शॉपिंग म्हणटात न्ही
अशी कल राबचे म्हणून ते हांतून दुकानां वचून कले तरी पळवची इतकी म्हणून अशी एक दोन दुकानां वचून पळयलें थंय एनावन्स सुद्दां केलें हां जरी ना कोणी येयनी ती म्हणना पडे ह्या बाजूक आयकूं येना त्या बाजू एनावन्स केल्लें तर हांगा कल जाल्यार मगल पुरे मोबायल सुद्दांय हांत लागींची म्हणल्यार कसली वस्तू ना अयो बा रामरायागल वियोग जालो आतां सोदची खंय म्हणना पडे म्हाका कल दिसलें तें म्हाका वेळ जालो म्हूण हें बॅग हें लगेजाचे बेल्टाले वचूं येत आसतलें कल्पना ना की ट्रेनान वचका लागता म्हणून कडे एकल्याक हांव विचारलें थंय ते लगेजा बेल्ट खंय आसा म्हणून तरी तांणी सांगलें अशी चिक्की मुखार वचून की टर्न जा थंय स्टेशन आसा थंय ट्रेन आयली की पकडी म्हणून तशी वचून बसली तांतू पळयलें म्हणल्यार कल्लें ना हांगा कॉन्टॅक्ट करूं खंय फोन ना कसलें ना म्हणल्यार एब्सोल्युटली पासपोर्ट ना कसलेंच ना हात तांतू पळयल्यार ती थंय कोणकी आशिल्लें तांणी त्या बायलांक सांग लेडीजांक चडलेली तांणी सांगलें हें न्हय मुखाल हांगा देवा म्हण हांव म्हळें अशी मोगल मगल बामणाल ताटात उठ जाल्यार हड ना तो थंय राबला आसतलो तूं वच वचुल्यार बेल्टाच हे कशी वच्चें म्हळ्यार कडेन बशिल्लें आसली कावंटराचेर तांणी सांगलें पळय अशी चिक्की मुखार वचून की तुका थंय निसण दिसतली एस्केलेटर आनी थंयच बेल्ट आसा म्हण थंय वचुली पळयल्यार वयर पळयल भितर मगल चल्लो मग नात्र म्हाका आमकां पिकअप करूं आयिल्ली हाय अम्मा कशी आसा ती म्हण हां कडेन मग चल्यांनी विचारलें पप्पा खंय आसा म्हण म्हळ्यार खंय पप्पा ये न्ही थंय म्हण विचारलें ना ये न्ही म्हण यो बा सोदून आनी त्या परके प्रांतान तूं खंय वच्ची म्हणून कळना पळयल्यार कितले पंत फोन केल्लो ताणें एनावन्स केल्लें कल्लेय ना कड्डेर कालाक हांगेर फोन लागलो म्हूण जालो खंय की किशा आशिल्लो उबार भितर वय म्हाका कळ्ळें म्हूण दवन सोडलो परत 10 पंत फोन करना पडे 1 पंत लागलो तरी हांणी सांगलें की ट्रेनान येवंका पप्पा वय म्हाका गोत्त सांग ट्रेनान येता म्हूण म्हळें आनी त्या ट्रेनान आयल्यार दुसरे स्टेशनार उतरका हे पयले स्टेशनार उतरलें खंय तेंय कळना भायर येवन पळयल्यार कल्लें ना मेळनाची आमकां चिंत दिसून गेली अशी कशी वियोग जालो तोय म्हाका म्हणलो तूं कशी गो पप्पाक सोण आयली एकल्याक म्हण हांव म्हणलें ना मोगल समजू ती हांगा आयलो आसतलो म्हणून कड्डेर पळयल्यार मगलें नातवाक मग चल्ल्यान पेटयलें वच रे धांवता वता बेल्टाक त्या बाजूच्यान येवच्याक एक वाट आसा तशी तर हांगा फोन लागला पण येता असं म्हणलें तर हे आमकां सोदता आशिल्लें आमी ताका सोदता आशिल्लीं मग नात तूं वचूलो सगळें फिरून आयलो ना आजू इज नॉट डेर म्हणालो कडेन बसली थोडे वेळ मग चल एकदम उंच असो ताका पप्प दिसलो म्हणा पडटा म्हळ्यार तो पळय आजू थंय राबला ताका घेवन यो म्हण हांगा आमी राबल्यान म्हण सांगू तो धांवन वचून आयलो पळयलें ह्या ना पडे तो कल सांगस ह्या हो बे आजू हाका आपण केन्की पळयिल्लें जाल्यार म्हाका होच आजू म्हणून गोतना म्हणून हांवें लक्ष दिनी म्हण आमगेल तशें जाता सांगचें कल्लें हाजी काणयेचें मर्म कल्लें मगल प्रवास वर्णन करका ही इच्छा नाही तांतू सुप्त इच्छा सुद्दां ना बिलकुल ना हां जाल्यार तुमी केन्ना वचूल्यार हें कॅरफूल राबात चिके जाल्यार ती इच्छा न्ही आनी तुमी मर्म कल्लें की आमगेल खरें म्हळ्यार तूं ती जायनीची जाल्यार आतां तो पळयलो मेळ्ळेलो जाल्यार ताका गुर्त कळ्ळी तशी तो आमगे श्रीराम हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू अरे माग गनासन सगळें दिता तूं हां तावळ तुल्लें आनी कल्ल मागचें तर हांगा हें बरयलां ल रा पांगारकर लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर आनी ताजेर एक थोडे अभंग बरयले तांकां श्री समर्थांनी सगूण रुपान दर्शन दिलेलें तांकां एक टीप आसा दासबोधाची तिवे भोग उमटेस आनी हांत तांणी सांगलें अंकल मेरी हें आम्हा तुम्हा मुळी जाली नाही तुटी बिन भेटी इच्छित सा आम्हा तुम्हा मुळी तरी समर्थ सांगता ती आमकां तुमकां त्रुटी केन्ना जाल्या हां आमी वियोग जायनीची तरी खंय भेटू म्हणून विचारतात कशी तुमीच हात सोडून झुगुळ्ळें ती येयात परत घरांत येयात हांव हांगार तुमगेल वाट पळयतस इच्छित असा योग नसता वियोग तुम्हा योग सर्व काळ आम्हा तुम्हा मुळी झाली नाही
सुटिवीण भेटी इच्छित असा, सर्व काळ तुम्ही आम्ही एके स्थळी, वाया मृग जळी बुडो नये, लावू नये भेद माईक संबंधी, रामदासी बोधी भेटी जाली. रामदासान बोध केल्लो कल्लो हे पांगारकरांगलो भंग आसता. ते सांगता ती रामदासान म्हाका कान्ना गेंड्या धुवन परत हाडलो आनी म्हणलें की हांव तुका तावळ धुवन आपयता तसो तूं खंय पळयता. आतां आमकां मज्ज असलेक तांणी हे आमी सगळे मेंढ्या वारेस आनी तो आमगेलो मेंढपाळ आसा म्हळ्यार धनगर. आम सगळ्यांक तोच मॅनेज करता. तावळ न्ही तो मॅनेज करता. ताणें कल करका कोणाक तरी एक लिडर, एक मेंढ्यांगेले एक हें शीप आसता न्ही, तांगेले गूण आसता. एक तांगे लिडर खंय वचून न्ही तिची मागशी सगळे जाणां दोळे धांपून वता ती. मागीर ती चुकली की बाकी सगळे चुकता ती. तेमी ती समर्थ हांगेले कर्तव्य कल जाता. आमच्या असल्यांक समूहाची धोर न्हू ताण करेक्ट हाडचें. त्या एक मेंढीक मॅनेज केलें जालें, सगळे मेंढे आपोआप येता ती. तशी ते हांव चुकल की आमी चुकल की आमकां धोन धोन हाडटा ती, करेक्ट रस्त्याक हाडटा ती. तशी तशी रामदासी बोधी भेटी जाली. रामदासान बोध केलो, हे पळय हांगा बसला यो यो म्हण बी ते भर्र करून सगळे जाण आयले. देवाचा तो योग तो योगी, वियोगी वियोगी या नव्हे, विभक्तीने नव्हे भक्ती, जाणती भक्त जाणते. म्हळ्यार विभक्तीने केन्ना भक्ती जायना. आमी विभक्त जावन वता ती. आमी ना ते थंटोन घेवन हां ते आमगेले लौकीक आवज बापूय तांकां वृद्धाश्रमान दवरूक, तांगेल घरान ते रबला राम आमगेलो. हां रमतो आसता रोमांत. हे रोम रोम में रमने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मागू रे, क्या मागू मैं, अशें आसता. तर आतां हें कशी भेट जावची. एक फन न्ही आमगे लागीं आसता पण आमकां मेळना. अशीच एक उदाहरण म्हणून तुमकां सांगता. कल्ल्या गोतस फुकट कले मेळ की ताची किंमत आसना. 24 तास नळा उदक आसा, ते उदक आमी कशी पण वापरता ती. मस्त पण नळ चालू करता, लक्ष दिना ती. म्हळ्यार कितले जाणांक उदक मेळना हो विचार त्या वेळार येना मनान तूं. हां किंवा फुकट कले मेळटा. आमगेले हाका स्वामीजी आमकां आमी कले श्रम करनी आमगेले स्वामीजी मेळचे खातीर. आमगेले पुर्वजांनी केल्ले, आमी कल केल्या, आमी कले केल्ले ताचे खातीर ना करनी. उलट तेच आमचे खातीर सगळें करता आसत. अनुश्ठानय करता ती, पुजाय करता ती, मागूनय घेता ती तांगेले गुरू लागीं आमगेले बरेपणा खातीर. आमी कल करता ती, आमी कल दितात तांकां. आमकां फक्त घेवची गोतच. हां आनी तेमी कितले करता तितले आमकां किंमत ना. आनी वैराणी म्हणटा ती की आमकां आत्मज्ञान जावंका कशें जावचें. दिवच्याक आमी शिकका न्हय. आमी फक्त हें जावंका तें जावंका, ये देव वो देव, त्या गुरूक आमी देव करून घाला, तशी उपयोग ना. तरी तांणी म्हणचे कलें समर्थ सांगता ती, अरे हांव तुगेल्यान तूंच आसा, हांव आनी तूं एकच आसा. ते आमगेले केन्ना वियोग जायनी. आमकां बसन म्हणटा ती यो कालीच तुगेलो उगडास केल्लो म्हण. पण हांव म्हळ्यार काल म्हगेलो उगडास केलो, इतले दिवस विसरलेले वे म्हण. ममते करून विचारलें उगडास जावच्याक पयलीं विसरका लागता. विसरल्यार उगडास जावचो प्रश्न येता. ना जाल्यार उगडास कशें जावचें आनी कल करचें, वय की न्ही. तशी तरी सज्जन मना सदा सर्व काळ हो राम तुज लागींच आसा. नित्य समज सोदून पळय तर तो राम खंयच्या रुपांत येता, आमकां कशें दिसता. आतां काली ह्या हाज्याने आमी थोडे काल म्हाका एक बरें फीडबॅक मेळ्ळें. म्हळ्यार एक सादिकेने गमते फीडबॅक दिलें. कल्ले म्हळ्यार तीन म्हणचें की आमी करेक्ट पाथार तूं उलयता तावळी गमटेन दिसता, प्रॅक्टिकल आसता, प्रॅक्टीस करूं जाता दिसता. आनी आमी प्रॅक्टीस करता ती, सिन्सियरली करता ती. जाल्यार आमी वेदर वी आर ऑन रायट पाथ ऑर नॉट, आमी करेक्ट करता आसत. आमी हें सगळें करतात तें कल खातीर करता आसत. हें कळका न्हय. हां तर तें कशें कळचें, ताजे निकश कल्ले, म्हळ्यार ताजे मायलस्टोन्स कल्ले की वेदर वी आर ऑन रायट स्टॅप. आतां खंय विरार वचूल बा
तो मध्य बोरिवली लागता, दहीसर लागता, मीरा रोड लागता, ही स्टेशनां येतात. तशें आमकां गोत्तच का न्ही आमगेले कसले स्टेशन, आमगेले प्रगती समज जातच की ना म्हण. कारण आयुश्य थोडें भरलें तो. आनी बहुतेक असले हांत येतात ते ओल्डर जनरेशनच येता. यंगस्टर हार्डली एनी कम्स. 87-88 वर्सांची आमचे असली ओल्ड पीपल सांगतली ओल्ड, आयकतली ओल्ड. हां, ओल्ड हें वयाचें आसता, देहाचें वय आसता, जाल्यार मनाक वय आसना. तें एनी टायम वी कॅन इम्प्रूव, एनी टायम आमी जाय आशिल्ली मेळोवच्या जाता. तावळे हांगा समर्थांनी आत्तां आमकां आमी जय जय रघुवीर समर्थ आमी दासबोधाल्यागी वळया आनी सायमल्टेनियसली हेंवूय पळया की तिगल जे क्वेश्चन आशिल्लो की आमी वेदर वी आर ऑन द रायट ट्रॅक हें कशें कळचें. तावळ हो दशक 10 वर्स न्ही, तो अगदी बरो हें आसा. म्हळ्यार ताणें सांगलें साधन हेतू 4 महत्वाचे गोष्टी असतात. साधन हेतू ताजे पयले ताणें हें दशक 10 न्ही, ताका जगत ज्योती नाम म्हळ्यार अंतःकरण एक. जगत ज्योती म्हळ्यार अंतःकरण. हां, गेलपण सांगिल्लें बरें मूळ माया, तांथान गुणमाया येता, तें सगळें जालें. जाल्यार हें जें एक प्रचंड शक्ती आसा. हां, तांणी हें सांगलें ह्या दशकान समर्थांनी वेदांतांतुले 3 महत्वाचे सिद्धांत समजयल्यात आमकां. अख्ख्या दशक म्हळ्यार 10 समासान मेळ्ळून ते कॉमन आमी चिके पळोवया. हां, तांणी कल सांगलें की जगांत तूं खंय पळयलें थंय एक प्रचंड शक्तिमान आणि ज्ञानसंपन्न अशी जाणीव. जाणीव म्हळ्यार एक फील, एक फिलींग, एक कल म्हणटा ती ज्ञानाची जाणीव. म्हळ्यार नुस्तें आसून जायना, तें आस म्हाका कळतं असं, हें महत्वाचें. ताजी जाणीव जावंका. जाणीव जावंका म्हळ्यार कसलें, हव आस हाजी जाणीव केन्ना जाता, तो हव हालता, ताजो वार जाता, वायुरूप जाता, तावळी ती आमकां जाणीव जाता वय बा हांगा हव आसा. मागीर तो हव थंड आसकी वा गरम आसकी कसलें, तर त्या हवेंत त्या वाऱ्यांत इतलो फोर्स आसता, ते शक्ती आसता तातूंत. पावसा शेण्ण पडटा ती, पावसाळ आसत जोर जोर भायर पावस पडटा असो. हां, ताजी झडी मारता खिडकीन थावन, वय की ना. तर तशी ती शक्ती, प्रचंड शक्ती आणि ज्ञानसंपन्न ही जाणीव सगळे सृश्टींत काम करता जगभर. हां, त्या जाणीवेचें नांव जगत ज्योती. ताका उपनिशदांत हिरण्य गर्भ अशें नांव दवरलें. तशी दुसरो सिद्धांत केलो तरी पिंड आनी ब्रह्मांड. पिंड म्हळ्यार कसलें, नाना नमन्या शरीर, मोळी, हस्ती, धोरणो, हां, सुणी, माजरां, पक्षी, हां, चारी हें आसता ती. अंडज, उद्बीज, अंडज, जारज आनी हें 4 नमुन्याचे कल म्हणटा ती उत्पत्ती आसता. जीव जंतू सगळे नमुन्याचे. स्वेदज, स्वेदज म्हळ्यार उहो बिबो, हूम आनी मस्त जावन ऊ जाता ती, ते घाणीन थावन जन्मा येता ती. अंडज म्हळ्यार अंड्यान थावन येता पक्षी, पक्षी अंडी घालतात, अंड्यान थावन प्राणी भायर पडता. हां, जारज म्हळ्यार कळ्ळें की मनुष्य योनी ही जारज आसा. योनी मार्फत भायर पडता ती. आनी उद्बीज म्हळ्यार कळ्ळें की उदकांत थावन उद्भव जाता ते वनस्पती. हे सगळे प्राणी जे आसा ती खंय खंय, हां, त्या सगळ्यांक प्रलय आसा. आनी ब्रह्मांडान कळ्ळें आसा पुऱ्या पृथ्वी आप तेज वायू आकाश सगळे आसा, तांतूय गूण आसा ती त्रिगुण. हां, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सगळे आसा. हें जाल्यार हें सगळें जे पिंडांत आसा तेंच ब्रह्मांडांत आसा. मागशींच समासांत हें एक्सप्लेन केल्लें. कशी तरी हांवें विचारलेलें की कल्या वेल्यान आसा म्हणून श्रोत्यान विचारलें. तर वक्त्यान कल सांगलें की एक्चुली हें आसना की ब्रह्मांड पुऱ्या पिंडांत आसा. म्हळ्यार कशें तें पिंड येदो शरीर येदेंची मुयेगेर शरीर येदें, तांतूं इतलें सगळें मावची कशी ब्रह्मांड. तशी न्हय, तत्व रुपान आसा. तत्व म्हळ्यार कळ्ळें, तत्व म्हळ्यार माल मसालो. आतां पुनपळो म्हणटात, हां, पुनपळ्यांतूं स्टफ जें आसा न्ही तें महत्वाचें आसता.
नाल्यार ताका पुनपळ म्हणना ती पुरण असं म्हूण पुरणपोळी, बटाट वडा बटाट असं स्टफ केल्लो म्हूण तो बटाटा वडा, नाल्यार नुस्तें कोटींग मात्र खावची बाय. तशी न्ही. तशी एखाद्या व्यक्तीन तूं बऱ्या मनशान तूं त्या गुरूंगल तत्व सामायिल्लें आसता, ताका गुरू तत्व म्हणटा ती. हां, ती शक्ती. आतां आमगेल्यानूय ती शक्ती आसा जाल्यार आमकां ताजी जाणीव ना. त्या खातीर आमकां जाणीव कोरून दिवचे खातीर स्वता परब्रह्म सगूण रूप घेवन आमचे खातीर आयले. जाल्यार हांगा कळ्ळें जाल्यार पिंड आनी ब्रह्मांड हें जें तयार जालें दृश्य, त्या दोनीकय प्रलय आसा. जशी आमगेलो देह तशी हें दृश्य विश्व हें जें दिसता, सगळें बिल्डींग दिसता, ती हें दिसता तें दिसता, पर्वत समुद्र आनी सगळे प्रलय आल्याक वतस, विनाश आल्याक धांव घेतस. हां, आनी तेमीतीच हें सगळें भ्रमरूप असं. कळ्ळें न्हय. मिथ्य असं माय असती माया जाल्यार फक्त एक सगळ्याक सामावून घेतलें एक निश्चल ब्रह्म आसा. तितलें मात्र अंतीम सत्य. कल्ल्याचोय विलय जालो तरीके तें अंतीम सत्य हांगा थंय वचना. हांगा थंय वचूं ताका जागोच ना. सगळे कडेन सर्वदा सदैव सर्वदेशी म्हळ्यार एक देश एकच हाजेर भरलेलो आसा. आनी ताका खंय ताका नाशय ना, हालचालय ना, कल्ले ना, निश्चल चलना तें. आनी कसले येता ती वतात, कितले ब्रह्मांड जाता ती, कितले पिंड जाता ती, पण तेंची स्वस्वरूप तशी. तर हें आमगेलें स्वस्वरूप जाल्यार तांतून आमी मायेंत गुंतली न्ही. गुमटी बिल्डींग पळयली. हां, एक घेतन आमगेलें 1 रूम किचन आशिल्लें, कडेन 1 बेडरूम हाफ हें जालें 1 BHK म्हणली. हां, पयर एक जोक पळयलें हांवें, मदें मदें जोकय सांगता ती. हां, एकली बिल्डर आल्या वचूल्या, ती सांगता, तो म्हणटा 1 BHK आसा अमूक इतलें हाका म्हण. ना ना, आमगेलें किचन काण घाली, वी डोंट नीड इट बिकॉज वी ऑलवेज ऑर्डर ऑनलायन म्हण फूड. वी डोंट नीड फूड टू बी प्रिपेर्ड. आम किचन लागना म्हण, वी ऑर्डर ऑनलायन. तशी आमगेलें हांगा सगळें हें आसा स्वस्वरूप आसा न्ही आमगेलें, तें निश्चल कल्ले जालें तरी की तांचो विसर आमकां पडना. आनी जेन्ना आमकां आमगे स्वरुपा विसर पडटकी तें कशी पडटा तर आमी भायर वचून शाण खावच्या वतात आनी भितर आशिल्ली परमात्म्या विसरता ती. तेन्ना कळ्ळें जाता एक अस्वस्थता जी आसता म्हळ्यार आमी वचूंक वता ती जाल्यार रस्तो चुकली. तुझं आहे तुझं पाशी परी जागा विसरला सिक. हांगा सोदी थंय सोदी करता, तो आमकां आपयत आसता प्रत्येक क्षणाक हांव हांगा स म्हण. तशी तो सांगता अरे भेटी कले भेट जावचे खातीर वळवळता. आं, केन्ना तुटी जायनीची, आमी वियोग जायनी आमकां, रघुराज योग कायम असं तरी कले हें ना. तर आतां तांणी सांगलें हें सगळें कळका जाल्यार स्वरुपाचो विसर जेन्ना पडटा तेंच आमगेल्या हातांतल्यान घडचें व्हड पाप. हें खाल्लें म्हूण पाप जालें, तें खाल्लें म्हूण पाप जालें, तें देहान घडटा. जाल्यार स्वस्वरुपाचो मगल रामागल म्हाका विसर पडलो, ताणें म्हजे खातीर इतलें केल्लें, तरी हांव ताका एक चिक्के सुद्दां हांव आदर दिना, प्रेम दिना, ताचे बद्दल विचार करना, ताका पूर्ण विसरून गेलो. जाल्यार तो म्हाका विसर न्ही. डोळ्यांनी बघतो, ध्वनी परिसतो, कानी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो, मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हातांनी बहुसाल काम करीतो, विश्रांतीही घ्यावया, घेतो झोप सुखे फिरून उठतो, ही ईश्वराची दया. ही ईश्वरागल दया म्हणून आमकां केन्ना दिसचें तें दिसना वय की न्ही. तरी तेमी ती ह्या ब्रह्म म्हळ्यार स्वरुपाचें केन्ना आमकां स्मरण जाता की अयो हें कोण करतस बा म्हूण आमकां जेन्ना स्मरण जाता तें पुण्य. तें कळका जाल्यार साधन करपा लागता. आनी साधन हांकां कोण कोण मदत करता ती ताणें सांगलें म्हत्वाची गोश्टी साधन हितून. हडड्ड संतांनी देह दवरले नंतर सुद्दां तांगेलें सामर्थ्य आमकां प्रत्यक्ष अनुभवा येता. कार्ल वचून आमगेले परिज्ञान आश्रम स्वामी नुस्तें थंय समाधींच ना ती चिरंजीव समाधी आसा. आमकां वचूल्ल्यांक अनुभव आयला, मस्त अनुभव आयला
की त्या कोणाली जोडली खाली पेटयना ती आणि त्यांनी ती भाक दिल्या आण दिल्या भक्तांक की तुम्ही येऊन कल्ल जाय ते मागात आमी दिता तुम्ही जाल्यार ते आमकां जाय आशिल्लें न्ही तसलो आमी कल म्हाका तुमगेल योग्यते प्रमाणे दिया तुम्ही तुमगेल योग्यते प्रमाणे तांगेल योग्यते कितलो व्हडी हां म्हळ्यार तांगेल योग्यते प्रमाणे दिवची म्हळ्यार आमकां भरपूर मेळटा न्हय म्हळ्यार आमी चिके बुदवून जावं का मागतना कल्लेपूण हें दी तें दी आमकां कळना कल्ल मागता म्हणून कल्लेपूण मागतात आमी देह बुद्धीने मग चेडा काम जावं आनी कोणा लग्न जावं आनी कोणें बरें नातिल्यांक बरें जावं हां नंदादीप आमी करता ती ठीक आसा नंदादीप करता ती हांगेल बरेंपण जावं तांगेल बरेंपण जावं हां की देवा एक फंतपुणी ह्या नंदादिपान तूं प्रगट जा म्हाका तुका पळोवचें स हें आमी मागतात वे तूं ताजे खातीर नंदादिपान प्रज्वलीत करुया इंटेंशन केल्लें म्हणून विचारता ती हां आनी तें इंटेंशन कोणाक सांगचें ना आमी मनान दवर त्या हांत आमी पळयतात ते उदकांत ते तेल्लांत आमी पळयतात आनी तो नंदादीप तर ती इच्छा आमगेली कला पूर्ण जावची ना इतली सगळी इच्छा समर्थ गुरुतत्व पूर्ण करता जाल्यार ही इच्छा सुद्दां पूर्ण जाता हां आतां हांगा तांणी सांगलें ते देह दवल नंतर सुद्दां तांगेलें सामर्थ्य आमकां अनुभवा येता कशी अनुभव येता कित्याक म्हळ्यार हे संत लोक हे सद्गुरू म्हळ्यार संत आसता ती परिज्ञानाश्रम स्वामी करुणा आनी वात्सल्य ताजे शिवाय तांचें कसलें नाशिल्लें विरार स्वामीच सांगताले विरार तांणी ते मेंटली चॅलेंज लोकां खातीर स्कूल उगडलें स्वता पयस ना तांकां स्वताक राबू घर ना तांकां मठांत तांकां काण घालेलें तसले वेळार तांगेल मनान तूं आपणा बद्दल विचारूच येनी कल्या म्हळ्यार आमगेल गुरू आसत ते परमात्मा तत्वांत विलीन जाल्लेले हां मेंटली तर तसल्यांक पयलीं विचार मेंटली चॅलेंज चेडवां खातीर कलेपुणी करका आनी तसले वेळार तांणी स्कूल ओपन केलें म्हळ्यार कितलें वात्सल्य त्या चेडवां बद्दल बरोबर एक घोमट्या गुटगुटी चेडवां बद्दल कोणाकय माय येता पण वांकडी तोंकडी हें करतलीं कले हात हालयल्यार पाय हालयल्यार हात हालना मात्शें समना कशीपणी वागता ती कसलेंय कळना असल्यांक कंट्रोल करून एक स्कुलांत अंडर वन रूफ तांकां एककडे करचें तांगेल सुदारणेचो प्रयत्न करचो कितलें व्हड हें काम आनी तें अजुनूय तें निर्वासन आशिल्ली ती त्या देहांत जिवंत आसतनाच ब्रह्मस्वरूप जालेले आसतात तेमी देह पडलेले तरके तांगेल सामर्थ्यान कसलोय फरक पडना आतां तें स्कूल बरें चल्ल्या तें तांगेल सामर्थ्यानूच चल्ल्या कळ्ळें आनी तेमी ती तांचेर कोण प्रेमभाव दवरत की कोण प्रितीन तांगेल उगडास करत की तांकां ते सदैव देहांत आसतनाय हें करता ती आनी देह दवरना पण सुद्दां तशीच मदत करतात ते LIC पॉलिसी आस न्ही हां जीवन जीने जिंदा है तभी और जीने के बाद भी म्हणून तशी तशें आसता कडे दुसरी साधना एक म्हळ्यार ह्या संतांक शरण ऐस्या संता शरण जावे जनी म्हणे त्याला ध्यावे संत भार पंढरीत संत भार पंढरीत कीर्तनाचा गजर होत कीर्तनाचा गजर होत संत भार पंढरीत जनी म्हणे ऐशा संता जनी म्हणे ऐशा संता शरण जावे जनी म्हणे त्याला ध्यावे त्याला ध्यावे त्याला ध्यावे संत भार पंढरीत कीर्तनाचा गजर होत हांव कदाचित बेसूर जाले आसतली मगल बेसूर पळोव नाका ती त्या बेसुरांत आशिल्ली सूर सोदता ती हें सांगणें हां तांत आशिल्ली श्रीराम पळया ती तांत आशिल्ली गुरुतत्व पळया ती जनी दासी गौरी ते शेणाक गौरी थापतात न्ही तें काम आशिल्लें तिगल नामदेवाल जास तिगल ती सगळे संतांक कंट्रोल करताली ती म्हणटा संत भार पंढरीत हां आनी तेमी थंय वतात कल्याक जीव सोडून कल खातीर तरी त्या वातावरणांत राबका म्हणून वता ती हां आतां दुसरी साधना म्हळ्यार भजन करका म्हणटा आनी सांगलें
तर ते भजन चारी अर्थांनी भजन गोतस आमकां पयलीं सांगिल्लें चारी अर्थ. भजनम भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें की स्तुती करची परमेश्वरा ताका उगडास करचो, स्तुती करची, नामस्मरण करचें तें पुराय. भागो भक्ती म्हळ्यार ताल्ल्या कलेपणी आमी नाती जोडसूंची. हां, भंजनम भक्ती म्हळ्यार देवा मगल दुर्गुण घालय भंजन करी म्हणून प्रार्थना करची. आणि भज सेवायम प्रती एकल्यान तूं तोच देव बसला मगलो म्हण प्रती एकल्यांक निश्काम भावनेने आमी सेव करची. ही भजन एक व्हडलें साधन आसा. पण तें केन्ना निश्काम केल्यार मात्र नाल्यार चारी अर्थाने आमी जर कामनायुक्त साधन केली म्हळ्यार कळ्ळें आमी भजन म्हळ्यार कोणा स्तुती करची. प्रत्येकान देव पळोवंक न्हय जाल्यार आमी आमगेल खंय स्वार्थ आसा की त्या लोकांगल मात्र हांजी हांजी करतात, तिवे स्तुतीच करतात. भाट रायागल स्तुती करतात, फट्टी स्तुती करतात भाट आशिल्ली तशी आमी वाट्टेल तांकां शरण वतात आनी तांगेल फटी स्तुती करतात. हां, तें कळ्ळें थंय आमी बुडलीं कळ्ळें म्हळ्यार कामन धरली. तांचल्या थंय आमी कलेपणी जाय आसता संबळ गिंबळ कल्ले आसताय. हां, उखळोवचे इराद्यान आमी करतात कामन दवरून. तशी भागो भक्ती मगल चेडमो आमी नात कोणाला जोडसूं ती त्या परमेश्वराला नात जोडसूंक न्हय ना. मगल हे देहान उत्पन्न केलेली जी नाती आसा ती हांवें उत्पन्न केली. हांव 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 हां, ह्या हांवा कल्ले हें आसा. हां, खंयच्या वेळार हांव गप्प जाता तें आमकां कळनाची. आत्तैल प्रतिश्वासे सविश्वासे रामम वद दिने दिने को विश्वास पुनश्वास आगमिष्यति वा न वा. मुखार श्वास कल्लेत म्हणून कळना तशी ते भागो भक्ती सुद्दां देह भावान तशी लोक फक्त हे देहाक आमगेल ह्या देहाक कन्सर्न असेल मात्र मागून घेतात आणि ते भक्ती करतात की तांचल्या नाते जोडचे आणि त्या नात्यां खातीरच सगळें मागून घेवचें. म्हळ्यार ही कामनायुक्त कडे भंजनम भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें की आमी वायट गुण आमगेल काडका म्हूण प्रार्थना करका न्हय. आमी केन्नाय देवाला मागून घेतात दुसऱ्यांगल चुक्क सोदतात. देवा तागल चुक्क घाले, देवा तागल चुक्क घाले. अरे मगल चुक्क एडमीट करी आनी मगल चुक्क घाले देवा म्हण हांवें कोणा भूक लागले तांणी जेवंक हें मगल मत आसा. हांवें जेवन बाकीच्यांगल पोट भरची करनी तेमी ती मगल चुक्क घाले देवा हें जर आमी मागून घेतलें तरी तो परमेश्वराक सगळें साथ देस. किंवा एक भक्ती जाल्यार कामन करचीच असल्यार ही बरी करता वायट कर न्हय. तशी भज सेवायम म्हळ्यार आमी सकाम कोणाक सेवा कर न्हय. हां, हां तूं सेवा म्हळ्यार कलकल येता तांतूं की विद्यादान कसलेंय येता. सेवा गरिबांक सेवा करची, तांकां धन तन मन धन सगळ्यांनी सेवा करची. अर्थात कल्लेय एक हें करचें निश्काम भक्ती आनी ब्रह्मज्ञान म्हळ्यार ब्रह्मज्ञाना श्रवण केलें कोण कोण त्या आचरणांत हाडूं पळयलें सारासार विचार केलो. हाजी जर ब्रह्मज्ञानाची जोड मेळ्ळी तरी निश्काम भक्तीन ताका एक जाली तर ताका त्रिभुवनांत तुलना ना. तरीकय त्या सादिकेन प्रश्न विचारलो वय हांव हें सगळें करतां जाल्यार हांव बरोबर ट्रॅकार आस की ना हें कशें कळचें म्हण कशें कळचें म्हण. हां, तर समर्थांनी चिके गहन उत्तर दिल्या म्हळ्यार तांणी वयर स्टेजार आसत न्ही ते तांणी सांगलें आत्मज्ञान जाल्लें हाजें गमक खंयचें तरी हांव परमेश्वर ओळखलो, हांव खरो कोण असो हें म्हाका कळ्ळें. मगल पापाची खंडन जाली म्हळ्यार कळ्ळें नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी जिणे गंगोघाचे पाणी गंगे उद्द अशें जालें मगल जिवन कडेरी जन्म मरणाची यातन चुकल्यो म्हण की म्हाका आत्मज्ञान जालें अशी खात्रीन समज का जाल्यार हें सगळें जावचें म्हळ्यार फायनल स्टेज. तर हांव करेक्ट ट्रॅकार मुखार वतस की ना हें म्हाका पयलीं कळका न्हय. नाल्यार मगल दिशाची चुकल्यार म्हाका वच्चे चर्च गेटा विरार वच्चे ट्रेनान बसलें कशें कळटा म्हाका मध्येची स्टेशनार नांव सुद्दां गोतना ती निदान ती नांव कळका ती की म्हाका स्वताक तपासच्या कळका की हांव बरोबर लायनार आस की ना. मगल मायलस्टोन्स कळ्ळे त्या दृश्टीने हांगा समर्थांनी त्या सादिकेक म्हणून उत्तर दिल्या. पण हे प्रश्न मस्त जाणांगल आसता ती तेमी ते परत सांगता. हां, मुख्य परिपक्व आध्यात्मीक बैठक आसता आमकां नित्य आमी स्वविश्लेशण करून पळोवंका की आमी करेक्ट ट्रॅकार आसत की ना. वन फूट इन द रायट डायरेक्शन एक वन स्टेप इन द रायट डायरेक्शन इज अवर प्रोग्रेस.
जाल्यार रायट डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट. तें कशी तर मुख्य निकश दोन आसात. हां, एक किर्तनांत हांव आयकलें म्हणून तें जॉट करून घेतलें. सी आमी कलकल आयकतात न्ही, तांकां टिपच्या शिक्का आमगेलें मन ब्लॉटिंग पेपरशें आसा, तांतूल बरे पॉयंट्स बरोवन घेयाती, ताजें श्रवण कराती, चिंतन मनन कराती आनी ताजें निधी ध्यासन म्हळ्यार तशी वागूंक पळयाती. तांणी सांगलें दोन निकश आसा ती, की आमगेलें बरें चल्ल्यां की ना म्हणून, आमकां आमी रायट ट्रॅकार आसत की ना. तर ताणें सांगलें मगल चित्तान तूं इतलें चिमटी भरपणी वैराग्य येतच वे आयल्यावें, थोडपणी वैराग्य आयल्यावें. आतां वैराग्य आयल्यावें कळच्याक वैराग म्हळ्या कळ्ळें हें कळका न्हय. हां, तर केन्नापणी मगल मना हो विचारायचो, देवा तूं आतां थंय मस्त दिलें, हां, आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका कल्ल लागता तूं दितच आसा, तर हांव कल्लें मागचें. तेमी ती आमगे लौकीक मागण्यो ज्यो आसा ती हगूर हगूर खर्चूंच्या लागात, कसले मागचे ना, कसले मागचे ना. हें पयलें ती बुद्धी आमकां जातवे. ना जाल्यार थोडे लोकांक हाजी उलट दिसता, देवा तूं मस्त दिल रे, जाल्यार अजून हें सुद्दां दिल्लें आसल्यार बरें जातलें आशिल्लें, सोने पे सुहागा, पुनपळ दिल रे. ताका सांगा तूप ना जाल्यार ताका मजा ना न्ही, तूप पूण येवंक आशिल्लें अशें. हें दिल्लें जाल्यार म्हाका बटाट वडे म्हळ्यार प्रीत आशिल्ली, तुका गोत आशिल्लें न्ही, एखाद बटाट वडे मेळ्ळी आशिल्लो. तरी म्हाका कितलें मेळ्ळें तरी अपूर्णतेची जाणीव कोणाल मनांत आसा की दे आर नॉट ऑन द रायट ट्रॅक. हां, अपूर्णतेची जाणीव जेन्ना जाता मनशाक, तावळ एक नमने तळमळ, अस्वस्थता, चिडचिड जाता, मेळ्ळी जाल्यार कोप येता, दुसऱ्या म्हाका मेळनासन दुसऱ्या मेळ्ळ्यार एक नमने असूय येता, असूय म्हळ्यार कहल्यार मत्सर येता. हां, आनी कोप येता, अस्वस्थ, तळमळ, न्हीद पडना, हें सगळें कल्मीत जाता. तरी वैताग, वैनेसूज जाता, वैराग्य आनी वैताग. वैराग्य म्हळ्यार कहलें की मस्त जालें, आतां पुरो पुरो हो शब्द आमगेल्यांत येता की ना तें पळोवंक. तशी वैराग्य, वैताग, वैताग म्हळ्यार कहलें कितलें दिल तर की अजुनी कमी, अजुनी हें जावंक आशिल्लें, अजून तें जावंक आशिल्लें, अशी आमगेली मागणी समत येवंक खातीर ते सगळे हे दोन निकश आमी पार पाडका जाल्यार म्हळ्यार आमकां वैराग्य येवंका जाल्यार आमगेलें मन आमी कशी ट्रेन करका, दैनंदीन जिवनांत आमी कशी वागका आनी तें आमी वागता आसती की ना हें आमी स्वताकच नित्य तपासून पळोवंका. तें मनाक आमी आयसीयून दवरका. आयसीयून कशें तें कॉम्प्युटरांनी कायम लायिल्लें आसता, ती एक नर्स थंय बशिल्ली आसता, ती मॉनिटर करता, तशी आमी स्वताकच मॉनिटर करता. हां, आमी म्हणटा ती अरे मॅच्युरिटी येवंका, मॅच्युरिटी हो आमचो इंग्लीश शब्द घाल की बरें दिसलें चिके. मॅच्युरिटी येवंका म्हळ्यार प्रगल्भता म्हणटात ताका आमगेले भाशेंतून, प्रगल्भ आध्यात्मीक बैठक जावंका. आनी तें साधनेने आमगेलें साधनेने स्वताच करूं जाता. प्रगल्भ बैठक ती कशी, तरी पयलीं थोडे पॉयंट्स आसा ती सम लक्ष दिवन आयकयाती आनी हें रेकॉर्ड केलेलें परत परत आयकयाती. ताका जाल्यार एक एकच हें करून पळयात की आमी स्वता करतात की ना. स्वताक बदलचें स ह्या दिकान हें लक्ष आमगेलें केंद्रीत जावंका. आमी कायम दुसऱ्यांक बदलचो सोस आसता आमकां, हांकां बदलचें तांकां बदलचें तो टाळका. कहल्या म्हळ्यार परिक्षेंत कशी परिक्षे पेपर प्रत्येका येता, तशी ABCD चारय जाणांकय परिक्षे पेपर दिलेले आसता, प्रत्येकाक पेपर विंगड आसा. मगल पेपर सोडोवची पण टायम एकच सगळ्यांकय, सगळ्यांकय 24 तासाची दिवसाचे, पण कोणाल पेपर केन्ना संपता हें तांकां सुद्दां गोत आसना, केन्ना तो सुपरवायझर येवन ताण घेतलो गोत ना. तसले वेळार आमी दुसऱ्यांचेर लक्ष केंद्रीत करून तांगेल चुक सोदचें म्हळ्यार कळ्ळें जाता. आमी आमगेले पेपर सोडून ब्लँक दवरून आमी दुसऱ्यांक मदत करतात, म्हळ्यार हें पुण्या काम जालें. हां, तेमी कोणागेल चूक समजा मगल चूक कोणें दाखयलो तर म्हाका ताजो कोप येवचे ना. कित्याक तर पाप जो म्हाका सांगता मगल चुक तो तांगेल पेपर सोडून मल्ल्या लक्ष दितस, म्हाका इम्प्रूव करतस जाल्यार स्वता दृश्टीने त्या मनशाक नुकसान जाता न्ही. तेमी ती पयलीं म्हळ्यार दुसऱ्याक बदलका हाजो सोस आसता आमकां, एक इच्छा, दुर्मीळ इच्छा आसता, दुर्दम्य इच्छा, ती टाळका प्रयत्नपूर्वक. हें साधना ही एक आमगेली, आमी साधन म्हळ्यार की देव देव करचें, जप करचो, मणी ताणचें, कितलें जालें पक 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 करून बेग 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 करून करतात. इतलें की हां जालें बा आमगेलें जालें, वाचन जालें, हें जालें तें जालें, चला बरोबर सगळें जाल्लें म्हणून तशी न्हय. साधन ही 24 तास आसता.
साधन म्हळें हें की आमगेल मनाचें विश्लेशण आनी आमी करेक्ट ट्रॅकार मुखार वतच मुखार मुखार वत रावचें. राम नाम घेत वत रावचें आनी राम भितरल्यान आमकां गायडन्स दिता. कृपा म्हळ्यार कहलें की फाल्लें जावचें, फाल्लें करचें. पा म्हळ्यार फालफालें पहाट. रामागल संगत लाभली की आमगेल्या आयुश्यांत पहाट जाता म्हळ्यार फाल्लें जाता. फाल्लें जालें की कल जाता 5 घंट्यार काळोख आसता जाल्यार 6 जावचें जालें की सूर्य उदेता आनी ताजी लालिमा पसरता सगळे कडेन. तांत आमकां रस्त दिसच्या लागता. तरी हे जे सद्गुरू आसता ती ते भितर बशिल्ले आमगेले रमतल जो श्रीराम आसा आमगेलें नाम. सद्गुरूच जावंका म्हणना, राम जो आसा तो आमकां फाल्ल करता, कृप करता. जाल्यार मार्ग दिसना पण चमकूनच आमी करता न्हय. तेवें तूंच चमच म्हजे खातीर हांव हांगा न्हिदतलो, तूंच चमकत बैस म्हळ्यार तशें तो पावता, तो पाविलोच आसा. पावचो प्रॉब्लेम आमकांचेच न्ही, तो आमी तें करता. तेमी दुसऱ्यांक बदलचे सोस आसूं न्ही तो टाळका. कडेरी एक म्हळ्यार कोण जे समोर बाकीच जे आसत न्ही ते आमी कशी आसा दुसरी व्यक्ती मुखावेली ती कशी आसा तशी स्विकार करता. ठीक आसा तांगेल चुकता न्हय, ठीक आसा. मगल सुद्दां मस्त म्हणटा जाता मुखाल व्यक्तीक सुदारच्या पळयता जाल्यार सुदारना जाल्यार वायट दिसच्या ना. कहल्या म्हळ्यार तांगेल दृश्टीने वी हॅव टू स्टेप इन टू देअर शूज. आमी म्हणटा ती स्टेप इन टू शूज. आतां मगल पांय समजा जाडो असो आनी ते इद्रावल व्यक्ती पांय पावूल इतलेंच आसा तर मगल पाऊल तागल चप्पलांत वचना किंवा मगल पांय एकदम सान आसा आनी ती चप्पल तागेल त्या मनशाल चप्पल मस्त व्हड आसा. म्हळ्यार उदाहरण म्हणून सांगलें तसले हातूं इजिली पांय वता पण तो मगल पांय वता तागल पांय वचना. तेमी तागल पांय चपलेन घालचो कल तागल प्रॉब्लेम आसा. हें कळच्याक आमी तागल पांय जावंका, तागल पांय आमी उसनो घेवंका, तागल दृश्टीने तागल मनांत शिर्ण आमी पळोवंका की नेमके कल प्रॉब्लेम आसा, कल प्रॉब्लेम आसा. म्हळ्यार मुख इद्रावेल्यागल दृश्टीकोन आमकां कळटा, खरो दृश्टीकोन. आनी ती व्यक्ती जशी आसा तशी आमी तिगलो स्विकार करूं शकतात. हांगा चुकलेलें आसल्यार कणव येता, तांगेल चुकलेलें आसल्यार आमगेल चुकलेलें आसल्यार आमी सॉरी म्हूण आमी सुदारच्या जाता. तर प्रत्येक जण तांगेल दृश्टीन केन्नाय बरोबर आसता. प्रत्येक जण तांगेल स्वभावा प्रमाण वागता. पण आमगेल चुकता खंय की आमी म्हणटा ती आमी आमच्या स्वभावान प्रमाण वागतली आनी दुसऱ्यान सुद्दां आमगेल्या स्वभावा प्रमाण वागता. जेन्ना आमी चेंज करना ती तर ती कले चेंज करतले आमचे खातीर. आमी स्वता स्वभाव पयले आमी कोणाकय सुदारूं शकना, आमी फक्त स्वताक सुदारूं शकतात. म्हणून स्वता बदलची तयारी. कड्डेरी आमी हातूं विसरचें ही कला अवगत करता. देवाण घेवाण कल्लेपणी चुक जातल्योची तुमी सांगता मग कोणेय अशी हें आसना कलें देवाण घेवाण म्हळ्यार कलें की कोणें कसलेच चूक कच करना ती अशें केन्नाय आसना. प्रत्येक मनशाले देवाल हातांत सुद्दां चूक जातात, देवाल हातांत चूक जातात. तुमकां तसं त्या ब्रह्मदेवान कल केलेलें, ब्रह्मदेवा स्तुती केली एक राक्षसाने आनी ताका वर दिल कल्लें पयलें अमरत्व जाय तें दिवचें जायना दुसरें कलें माग म्हण. तरी हांव कोणाल माथ्यार हात दवरतलो की तो भस्म जावन वचका म्हण ताका भस्मासूर नांव घालें. तो भस्मासूर हाणें दिलेलें वर करेक्ट आसा की ना, फलद्रूप जात की ना पळोवच्या तें ब्रह्मदेवाल माथ्यार हात दवरच्या धांवच्या लागलो. ब्रह्मदेव भिवन ताणें ताका उशाप बिशाप म्हळ्यार मगल म्हाका तो शाप लागू न्हय अशें कलें सांग न्ही. तेमी ताकाय लागता न्ही. तो धांवन 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 वचून विष्णू म्हाका येवन निपलो. तो विष्णूक असले वेळार तें अंतकरण विष्णू सगळें करता, तो पालन करता, विष्णू पालन करता. हो फक्त जन्मा घालता वर दिता बसता जाल्यार एक्चुअली पालन कोण करता तें विष्णू स्वरूप तें आमगेलें पालन करता. ताणें कल केलें घुमटी बायल मनीस जावन आयलो. हो भस्मासूर आयलोची मागशी ते ब्रह्मदेवा स्वताची तर ही घुमटी बायल मनशी तर थंय भुरलो. ते राक्षस सांगले एक हें आसता कामो वासन मस्त तर तिणें ताका गुंतोवन दवरलो थंय उतरांतून. आनी कशें स खंय थान आयलो अरे वा तूं इतलें तप केलें खंय एका पांयार उबरून कितले वर्स ब्रह्मदेवाक खूश केलें खंय ताणें तुका वर दिलें म्हण आयकता अशी तशी करून कळ्ळें न्हय. तर हांगा आयला ब्रह्मदेव ना हांगा पळय न्ही गोतना म्हणाल. तरी एक काम कर तर उलयता बसली ताका उतरान गुंगयलें कडेन ताका ती इतली आवडली तो म्हणाल हांव तुला लग्न करून घेवंक तूं मला लग्न करतलें. तिणें सांगलें एक अटीचेर करता.
हांव डान्सर असं तेमी ती तुका डान्स शिकका लागतले अयो डान्स म्हाका येना बाब तांत कले हांव शिकयत न्ही तुका तूं म्हगेल मुखार राब आनी हांव तुगेल मुखार राबता आमने सामने अशें राबया आनी हांव जशी एक्शन करता तशें तूं करचें हां हात अशे आलेले पांया स्टेप्स घेतले म्हळ्यार कळ्ळें म्हणून हां ते विष्णू स्वरूप गोमट कितलें दिसता हां नारायणी ती नारायणागल नारायणी जाली तर तशी भो गोमटी ती आणि तिने डान्स कोण कोण करून नांत अशी एक पोज घेतली एक हात अशी आणि दुसरा हात मात्यार घेऊनच भितरी ताका लक्षांतू येनी ताणे तशी पोज घेतली आणि मात्यार हात दोन भितर तो भस्मासून स्वता भस्म झाला म्हळ्यार अशी सांगचे तात्पर्य कले की देव सुद्धा चूक करतात काम करता ती कोण काम करत की तांगेल चूक जाता तिची टू अर इज ह्युमन मातने सगळ्यांक चूक जाता ती त्यामुळे ताजी भारी व्हड हें करूं नये ते विसरून वचका दुसऱ्यान केलेले आपणे केलेले चूक सुद्दां स्वताकय क्षम करूं शिकका आमी दुसऱ्यांक भले क्षम करतली जाल्यार फॉरगेट अँड फॉरगिव हें आमगेल चूक सुद्दां परत तशी जायना अशें पळोवचें कडेरी अगदी कोणाल्या थंय कसली अपेक्षा करचना जे कार्य करतली ते आनंदाने कसले आनंद मेळका म्हणून सुद्दां अपेक्षा करची ना जाल्यार काम आनंदाने सेव म्हणून करचें कितलो आनंद करून पळया ती कोणाक एकल्याक फ्री शिकोवन पळया ती ते चेडूं पास जाल्ले म्हूण जेन्ना खुशीन लखलखले दोळे आनी हातान पेड्या पूड घेवन येता न्ही इतलें बरें दिसता आमकां सगळें चार्ज तांत मेळ वता हां कसलेंच सुचना तशें जाता तो आनंद मेळटा तावळी आनी आमी अशी जें जें करता आसत की हां तें स्वता खातीर आमगेल बऱ्या खातीरच करता आसती हाजी आपसूक जाण येता म्हळ्यार आमी जें जें आमकां फ्री म्हूण दिसता न्ही तें फ्री आसना ताचें फळ आमकांच मेळटा आसता तें निरपेक्ष हाजें समाधान तो कल्ल्याचेर अवलंबून नातील आनंद जो मेळटा न्ही तें आमगेल चार्ज तशी आनीक एक म्हळ्यार हें कल्ल्याक बरोबर सांगता आमी कितलीं हुशार आसा ती हें लोकांक कळका न्ही अशी एक अट्टाहास आमगेलो आसता हांव नुस्तें बुदवंत आसून चलना लोकांक कळका हांव बुदवंतच म्हणून तांणी म्हाका एप्रिशिएट करका कसली गरज आसा अरे खंयचें एक पद म्हणटना हां त्या भावान तुमी वचूल्यार आंगार रोमांच उबरता दुसऱ्यान सर्टिफिकेट दिवंका म्हणूच ना बिलकूल ना आपल्याकय कळटा हें म्हगेलें बरें जाल्लें म्हणून तशीच कली चुकल्यार आपोआप कळटा आमगेलें चुकलें म्हणून पण तातूंत भाव पळोवंका हां कडेन आनीक खंयचें आमी कितलो हुशार आसा ती हें कळका म्हळ्यार हो अट्टाहास गळपड आमगेलो आमगेली ही सगळी 24 तासाची साधन सांगली साधन म्हळ्यार फक्त जप करता बसचें ही साधन न्हय आमी आमच्यान कशी बदल घडोवन हाडटा ती वेदर वी आर ऑन द रायट ट्रॅक ते हिन्ने अक्षरशः म्हळ्यार ते साधिकेन काल म्हाका प्रश्न विचारलो न्ही म्हाका दिसलें म्हाका भोव बरें दिसलें म्हाका स्वता सुद्दां हो प्रश्न आशिल्लो ताणी ताजें हांव स्टडी केलें काल बसून आनी तावळ म्हाका ही उत्तर मेळ्ळी की अशी सगळें आसता म्हूण तशीच आमी विविधता हो निसर्ग नियम आसा निसर्ग दृश्टी जाल्यार पळयल्यार कळटा हातां 5 बोट सम आसना ती अंगठ्या वेल रेश इतलें पॉप्युलेशन आसा ती एकल्यागल अंगठ दुसऱ्या अंगठ्याक आयडेंटिकल ना कोणागलो ना आनी तेमी ते कोर्टान सुद्दां प्रूफ म्हणून घेतात तर असले हो विविधता हो निसर्ग नियम इतले पान्न हां जाल्यार तांत कशी विविधता आसता एकच झाडाची पानां एक झाडाक तरी 5 नमुन्या पान 5 रंगाची पान लागिल्लें आमी अमेरिकेन पळयलें भोव गमती हें पूर्णपणे पटच्या लागता आमकां म्हळ्यार आमगेले वेदर वी आर ऑन द रायट ट्रॅक ऑफ साधना तावळी हे सगळे बदल आमच्यान हगूर हगूर ही एक स्टेशन आसा ती वेदर आमी कंपेर करतात की कले आमी आमगेल खातीरच मागता बसतात की कले आमगेल मागणें कितले मट्टाक कंट्रोल जाल्या आतां कले मागची ना हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई काही न मागायाची बुद्धी अखंड मजला देई हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई तशी कल्ले मागची बुद्धी दिव नाका हें मागणें मागका विविधत्व निसर्ग नियम हें पूर्णपणे पटच्या लागले म्हणना पडे दुसऱ्याला तुलना करची जी आमगेली खोड आसने वायट खोडी म्हणटात ती हां ते सुट्टाद रे होगू दिला खंय तशी
त्या कन्नडांत एक म्हण आसा तशी. तर दुसऱ्यांक तुलना करची ही खोडी वता. आणि सर्वांत न्हू बऱ्यो गोश्टी आमी शिकून घेवचे कडेन आमगे कल वरता. विविधता आसा न्हय तांच मल्ल्या खंयच गूण ना, अयो म्हाका हें ना मल्ल्या तें ना रडता बस पेक्षा मल्ल्या जें आसा देवाण घेवाण मल्ल्या कळ्ळें, मल्ल्याक बरें केल्लें आसा आमी दुसऱ्यांक दिवचें. दिल्ल्यार वाडटा, मल्ल्या आशिल्लें वाडटा. आमी विद्या दिल्यार ती विद्या मगल वाडटा, ताजो बेस समज जाता. आमी केन्नाय ती विद्या विसरना ती तशी. आनी कल्लें आमचें ना की ना ना म्हणचे पेक्षा दुसऱ्याला आसने तांकां द्वेश करचे बदलाक तांचले मैत्री कर न्हू ती शिकून घेवंका, एक शिकून घेवंका. म्हळ्यार आमगे दुर्गुण आपोआप दूर जातात. आनी तेमी ती कल जाता दान आमचें आसलें बरें हाजें दान दिवचें कल्लें. कोणाकय मदत करची, पैशा मदत, विद्या दान, धन दान, शरिराचें दान. शरिरा दान म्हळ्यार कळ्ळें कल किडनीच काण दिवंका म्हणना, कोणाकय पावचें गरजेक तशी. आनी तेमी ती हें सगळें केल्लें की कल जाता स्वतागल प्रश्नांची उत्तरां आमकां स्वताकच भितरल्यान मेळटात. म्हळ्यार भितर निलकून पळया. तावळ सांगिल्ले वारी तेका रघुराज योग हय की न्ही, तें जावंका न्हय, तें सांगलें हांगा सदा सर्वदा राम सन्निध आहे, मना सज्जना सत्य शोधून पाहे. अखंडित भेटी रघुराज योगू, मना सांडी रे मी पणाचा वियोग. वियोग जाल्ला हें तूं विसर, वियोग केलें जायनीची. अखंड रघुराजागल योग तुका मेळ्ळा, आनंदांत राब. हें ताबडतोब कळच्या लागता. आनी तें योग कळना पडे भितरी ओळख पडटा. जशी मगल नातवान आजूक ओळखलें, अरे हाक तर हांव पळयल्लें पण हांव मगल आजू म्हणून वतना आतां कळना न्हय, कडे फ्रेंडशीप जाली. हांवें मस्त वर्सान पळयल्लें. तशी आमी केलें मगल रामाला लक्ष दिनी तर राम मेळ्ळे तरी हो राम आसा म्हूण आमी वळखना ती तस जाता. तशी न्ही आतां समज साधन समज चल्ल्या तावळी आमगे स्वता प्रश्नाची उत्तर स्वताकच भितरल्यान मेळच्या लागतात. हें आमी कल करता आसा ती थोडक्यान म्हळ्यार परमेश्वराचो संदेश कल्लो हें कळटा. आनी दुसऱ्यांक सल्ल्यांची आमकां गरज भासना, कोणा विचारची गरज लागना, आमगेलें आमकां कळच्या लागता. जाल्यार एकांतान तूं निखळ शांतीच आनी कल जाता हें कळना पडे भितरी अंतर्मुख जावची एक ओढ वाडटा प्रचंड. कळ्ळें म्हळ्यार आमकां एकांत आवडच्या लागता. एकांतांत एकल्यांनी बसया, शांत थंड बसया आनी संवाद सादया. तें नामी लागीं नाम घेता बसया तें नामी लागीं हॅलो हाव आर यू, कशें आसा गमटे करून तागेलो विचारपूस करी अशें दिसता. तावळी दुसऱ्यांगेलें हें कलें ना, तावळी एकाकी दिसना. सी अलोन अँड लोनली दॅर इज अ डिफरन्स. अलोन म्हळ्यार कलें एकळोची. निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे, तशी निर्गुणा भेटीक सगुणाक घेवन आयलो म्हणून. तर हांगा आनंदाची प्रचंड ओढ लागता, भितर आनंद जाता न्ही. एकच एकांतान बसया आनी ते भितर इंट्रोस्पेक्ट करया म्हळ्यार खुशीची जाता आनी तो एकांत प्रिय जाता. वेळ खावच्या येना, आमी वेळ काण मेडिटेशना बसतात कडेन आमगेले गरज मात्र व्हरतात. हें जायी तें जायी त्या इच्छा आसत न्ही त्या ना जातात, इच्छा भरनात कडेन. तावळ वैराग घेता. आम थोडेपणी वैराग आयलें की ना हांव मुख्य हें आशिल्लें न्ही हें इतलें सगळें करना पडे आमकांय वैराग घेता. आनी पुरो ह्या शब्दाचो आत्ता पुरो ह्या शब्दाचो अर्थ आमकां त्या वेळार कळटा. देवा लागीं मागणें संपतात करचे आनी आमी वर्तमानांत जगच्या लागतात. वर्तमानांत म्हळ्यार कळ्ळें भूतकाळाचो विचारचे की कमी जाता. थोडे फन भूतकाळा करका आमी कल्ल चुकी केलेल्यो त्या चुकी परत कोर नये म्हळ खातीर भूतकाळा विचार आसका, पुराय विसरून वचका म्हणून. पण भविश्य काळ जो जायनीची अनिश्चित आसा ताजे विचारा चिंतेंत आमी कितलें आयुश्य घालयतात आनी आमगेले गेल्ले क्षण प्रेझेंट टेन्स घालयतात. तशी जावं न्हय, तेमी आमी वर्तमानांत जगच्या लागतात. तें आमी वर्तमानांत जगता आसत की ना कृतीत्मक विचार करचे. विचार सुद्दां कसले कृती करचे आसत ताजे बद्दल करचे आनी तितली कृती कोण जाली ते विचार करतले. शक्यतो कमी विचार करचे, कमी विचार करचे. तेमी ती जें येता तें काम मना पासून करचें
आणि तें काम जाल्लें की नाम घेता रावचें आनी त्या नामी लागीं संवाद करचो. कडेरी तिन म्हाका विचारलें आमी हें कल श्राद्ध करता ती हें करता तें करतावे कडे कितली कृत्य आमी करतात ती कर्मकांडवे ताजो कलो फायदो आसवे अशें सगळें. आतां श्राद्ध म्हळ्यार श्रद्धेन करतात तें श्राद्ध. आतां वासनायुक्त अंतकरण भायर पडलें तर ताका एकदम सद्गती मेळना. कळ्ळें न्हय. कल्ल्या म्हळ्यार हें आपतिश्टान तें गुंतलेलें आसता अंतकरण. तर तसल्यांक तांणी आमचे खातीर मस्त केलेलें आसता. तर श्रद्धेन एक दिवस पान वाडलें ही जर कृती केली आमगेलें कल अन्न कमी जातवें जायना. जाल्यार सगळे आत्मे तशें आसना ती. ते पयलेचे आमगे स्वाम्यांगल वारयण जे आत्मे आसता देव दवलतरके ते परत परत आमचे खातीर येता ती. पण तांकां येवची गरज ना. ते स्वेच्छेन येता ती. आमगेले पाप दिसून आमगेले उद्धार करचे खातीर परत परत येतात. तर आमी कल्ल करतात न्ही एक साधन म्हण हें लक्षांत दवरका. कच कसलो आमकां आमी नेमके कल्ल करता आसत मगल वागण्याचे अशी कशें आस हें बरोबर आसलें हांव वागतस तें बरोबर आसलें ताजो म्हाक्कपणी फायदो आसलें दुसऱ्यांक नुकसान ना न्हय किंवां दुसऱ्यांक फायदो ना जालें पण म्हाक्कपणी कलो फायदो आसलें हें विचार करता. मगलें नुकसान जाता तरी कल खातीर हांव करतां. म्हाका कले आनंद तरी मेळटवे कल्ल्याची अनुभूती मेळटवे हाचो विचार करता. हें कल्लें मेळना जाल्यार तें उपयोग ना न्ही. अशें जाता. तेमी ती आतां हें कळचे खातीर प्रत्येक हांतू तांणी सांगलें हे जगांत प्रत्येक घटनेंतू आमकां गुरुतत्वाचो हात आसत हें भितर जाणयत की ना ताजो भासपणी जाता की ना हें जाणयत म्हळ्यार नेमकें कल जाता. तांणी तें एक भजन आसा. तूच करता आणि करविता तूच करता आणि करविता शरण तुला भगवंता मी शरण तुला भगवंता तुझिया तुझिया फूल फुलते स्पर्शे तुझिया फूल फुलते तुझिया श्वासे पान हलते स्पर्शे तुझिया फूल फुलते तेज झळाळता गगनही झुलते रविचंद्राचा तू निर्माता शरण तुला भगवंता मी शरण तुला भगवंता. जय जय रघुवीर समर्थ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. तर गुरुतत्वाचो हात आसकिना हें कळच्याक आमी अष्टमुर्ती उपासन करता. म्हळ्यार प्रत्येक हें तत्वच करतस हे मूळ माया ही करतस आनी गुरुतत्व तरी प्रत्यक्ष परब्रह्म तें येवन आमचे भितर बसल्या आमकां शिकोवच्याक आनी तें मुखाल व्यक्तीन सगूण रूप घेवन आयलें आमगेलें गुरू जावन जाल्यार ती व्यक्ती म्हळ्यार गुरू न्हय तान तशी तत्व त्व म्हळ्यार अस्तित्व अस्ति म्हळ्यार आस्त आनी त्व म्हळ्यार ताजी स्थापना तिष्ठती म्हणटात न्ही तशी स्थ अस्तित्व तशी हें गुरूंगेलें तत्व तत्व म्हळ्यार तें चैतन्य तो देव ती देवी तत्व म्हळ्यार सा आनी तत् तिन्नी जेंडरांत येता. ते गुरू खंयच्याय हांत येता. ईश्वर गुरू आत्मेती मुर्ती भेद विभागिनी तरी हो जे आसा ब्रह्मांडांत तूं मूळ माया वायू रुपान सगळें कार्य करता शक्ती रुपान हिरण्य गर्भ आनी तीच मूळ माया सूक्ष्म रुपान मुयांगल शरिरांत आसा प्राण्यांगल शरिरांत आसा तें आतां तांणी हांगा सांगलें आमकां की आतांच्या हातूंत आतां जो समास आसा तो आतां आमी वाचच्या तातूंत गोमतेय दिल्या कशी म्हूण. समास एक अंतःकरण एक निरूपण. ह्या अवनीचेरी हाका पृथ्वीक अवनी कले म्हणटात गो तसो अवनी म्हळ्यार अन्न वस्त्र निवारा जे दिता ती अवनी अवनी म्हळ्यार पृथ्वी ते पृथ्वी दिता म्हण ताका अवनी म्हणटात. त्या अवनींतू प्राण्यांक
वस्त्र असणे तें सृश्टीची प्रोवायड करता. म्हळ्यार थंडी दिवसांत तांगेल्या आंगाचेर फर उगयता मस्त. गरमी पडलेले कडेन हें ना, कॅमोफ्लेज बर्फान तांगेलो रंग धवोंच आसता, इतली दाट लोकर आसता, म्हळ्यार तांकां शिंकाय ना, तांकां दुसरे कले कपडे घालपाक लागना ती. आनी तांकां लज्जा ही भावन आसना. ती भावना प्रत्येक उत्क्रमण जाता गेले तशी ती भावना आयली. तर तेमी ती वस्त्रांची गरज बाकी प्राण्यांक आसना, जाल्यार मनुश्याक गरज म्हळ्यार गरज नुस्तें इच्छा न्ही की अन्न वस्त्र आनी निवारा, तें सगळें. तर हांगा तांणी सांगलें सचेतन प्राणी जिवंत आसतात न्हय. जिवंतपणा ही एक शक्ती आसा. हांव जिवंत आसा म्हळ्यार मज्जान केले पूण शक्ती आसा. हांव हात हालोवचे शकता, हांव पांय हालोवचे शकता, हांव दोळे हालोवचे शकता, दोळे उगडूंक शकता, दोळ्यान दिसता म्हाका, उबार घेवन केले खावचे शकता, चाबूं शकता, पचन शक्ती आसा. ही सगळी समर्थ म्हणटा ती, ही सगळी जाणीव, हाजी जाणीव आसा म्हाका ही शक्ती आसा, हाजी म्हाका जाणीव आसा. म्हळ्यार म्हाका कळटा म्हणल्यार ही शक्ती आसा म्हणल्यार ही शक्ती आसा म्हण. ती जाणीव भायर पडली की त्या डेड बॉडीक ती जाणीव वता. तेमी ताका तें कळना, कळ्ळें, किंवां ती सुप्त हातूंत परब्रह्मांतली जाणीव आसती आसता, पण तें कसलें करूं शकना, कळ्ळें, माध्यम ना ती डेड बॉडी कसलें करूं शकना. ती जगत ज्योती हें जाता, कळ्ळें. तर हांव जाणीवेन म्हगेल्या जाणीवेन ती आढळटा. ही अदृश्य जाणीव अंतकरण म्हणटात ताका. तें अंतकरण मनाच एक मूळ भाग आसा, अगदी इम्पॉर्टंट भाग आसा. आनी तो मनाच भाग अदृश्य जाणीव जी आसा भिन्न शरिरांतू भिन्न भिन्न प्रकारांनी प्रत्यय येता. मॅनिफेस्टेशन ताची विंगड आसता. अशी जशी की प्रत्येकाला खाण विंगड, प्रत्येकाला स्वभाव विंगड, प्रत्येकाला आकार माना प्रमाण तांगेल गरज विंगड. अन्न वस्त्र निवाऱ्याचेची जाल्यार तांगेल गरज विंगड. कोणाक कसलें पचन जाता तें एकल्याक पचन जाता दुसऱ्याक, एकल्याक आवडटा तें दुसऱ्याक आवडना. सगळीं मनुश्यान सुद्दां तें आसता. म्हाका कारात आवडटा, ताका आवडना, ताका बटाट आवडटा जाल्यार खावचें ना म्हूण सांगल्या. असलें सगळें हे जे भाव आसता ती जाल्यार भूक सगळ्यांकय लागता. प्रत्येक जण अन्ना शोध घेता, प्रत्येक प्राणी प्रत्येक सान्न हें दोन अन्ना शोध घेता. ती प्रत्येकल्यांक तें ही जाणीव आसता की आतां रेनी सिजन सुरू जाला, पावसाळ सुरू जाता म्हळ्यार मुंयो मस्त लागतात. मुंयो कशी ती साखर आनी वट्टू करून दवरता ती. आमीच आसा ते आळशी मनुश्य आराम, कळ्ळें. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी म्हणून आळशी न्हिदून राखता, तशी उपयोग ना. ती अन्न सोदता, ती तान भूक भागयता, ती न्हीद घेता. ती हे जे सगळे जे प्रकार आसा ती ते सगळे जाणीवेमीत आसतात. ती जाणीवेचे प्रमाण कमी जास्ती ती सगळे प्राणी तांकां कामवासना ती भोगता. ती मागीर प्रजोत्पादन करता, ती प्रेम करता ती एकमेकांचेर, द्वेष करतात एकमेकालो, एकमेकां पिंजून खाता, ती कोपता, ती केन्ना सहकार्य दिता. ती हांवें एक पक्षी पळयला, सान पक्षी आमगेल्या वॉट्सॅपार एक म्हातारो पक्षी पावता, कसलें जायनाशिल्लें, कळ्ळें. तरी तो पक्षी म्हातारो जाला, ताका कलेक खावच्याक हाडूं जायना. तर दुसरें सान पक्षी वचून चोंचीन तूं घेवन येवन त्या म्हातार पक्षाक खावोवच्या लागिलो. म्हळ्यार ही कसली शक्ती बा. हे प्रेम, ही प्रेमाची जाणीव, ही दैवी जाणीव आसा. ही जाणीव ते मूळ मायेंतली, ही जिवंतपणाची जाणीव अंतकरणपूर्वक प्रेम. तर हाजे वेल्यान सगळे प्राण्यां जिवंत प्राण्यांगेल्या अंतर्यामांतून एकच जाणीव आसता हें सिद्ध जालें. हें समर्थान सिद्ध केलें. ताका जगत ज्योती म्हणटात. तेंच अंतकरण मनाच एक महत्वाचो भाग. आनी मनुश्य देहान मरता न्ही तावळ हें अंतकरण ताजे भितर आत्म आसता, अंतकरण भायर पडटा. आनी कोणाक ते अंतकरणावेले संस्कार पुरे गेलेत की तांगेलो आत्मा ताबडतोब भायर पडून हातूंत विलीन जाता. खंयच्यान तूं परब्रह्मांत एक जाता. जाल्यार बाकीचें कल जाता, आमी म्हणटात अंतकरण पंचत्वांत विलीन जालें म्हळ्यार पंचमहाभुतांत एक जाता आनी परत जन्मा येता. तरी ह्या समासांत हें जाणीव कशी समानत्व आसा तांतूंत हें तांणी सांगल्या. आतां आमी तें पटकन वाचून घेवया. 5-6 मिनीट आसा ती, थोडे ओवी आसा ती. जाल्यार आत्तां सांगिल्लें
आमी जे हें करचें आसा आमी करेक्ट ट्रॅकार आसत की ना हो प्रती एकल्यांगल मगसले हो प्रश्न आसा आनी आमी प्रती एकल्यान स्वताक विश्लेशण करता आनी भितर निरखून पळोवन मार्गदर्शन मागता कलेक कळना खंय चुकता जाल्यार विचारका तर आमी समर्थांक विचारका सांगता ती स्वाम्यांक विचारका कले प्रश्न हां 2 नमुन्याक लोकांक प्रश्नच आसना कोणाक सगळं कळटा तांकां प्रश्न आसना आनी कोणाक कलें कळना तांकांय प्रश्न आसना तेमी लेट इट कम फ्रॉम द श्रोताज हां आतां हें आमी वाचच्या जगत ज्योती दशक 10 जगत ज्योती नाम हां पहिलं समास श्रीराम सकळांचे अंतःकरण एक किंवा एक नव्हे अनेक ऐसे हे निश्चयात्मक मज निरोपावे कोण म्हणटा श्रोत्यागल प्रश्न हो आ श्रोत्याल प्रश्न हेंच असतात की अंतःकरण एक आसता म्हणटा ती जाल्यार सगळे जाण विंगड विंगड वागतात मग अशी कशी सगळ्यांक मन एकच असले एकल्याक वागता न्हय ऐसे श्रोत्याने पुसिले अंतःकरण एक की वेगळं आले याचे उत्तर ऐकिले पाहिजे श्रोती श्रीराम समस्तांचे अंतःकरण एक निश्चयो जाणावा नेमक हा प्रयत्नाचा विवेक तुझ निरोपिला श्रोता म्हणे वक्तयासी श्रीराम श्रोता म्हणे वक्तयासी अंतःकरण एक समजतासी तरी मिळे ना एक एकासी काय निमित्त श्रीराम एक जेविता अवघे धाले म्हणे सगळ्यांना पोट भरले एकल्यान जेवके जातवे जायना एक निवता अवघे निवाले एकल शांत झालं सगळे शांत जातात वे नो एक मरता अवघे मेले पाहिजे तर अंतःकरण एकच म्हणे एकल्यान मेले की त्यांचे अंतःकरण दुसऱ्याला हंतच नाही ताने मोरका जातच जायना एक सुखी एक दुःखी ऐसे वर्तते लौकिकी एका अंतःकरणाची ओळखी कैसी जाणावी एक अंतःकरण म्हणून कल्ल्यावल्यान म्हणतात तुम्ही प्रूव्ह करून दाखवे जनी वेगळाली भावना कोणास कोणीच मिळेना कोणागल पट्ट ना एकमेकाला म्हणून हे अनुमाना येत नाही अंतःकरण एक असते तरी एकाचे एकास कळो येते काही चोरिताच न येते गौप्य गुह्य कोणाला अंतःकरण एक असं मगल मनान कल चल्ल्यान तू पुराय कळता त्यामुळे गौप गुह्य सिक्रेट म्हणून कल भरता जाल्यार तशी जायना या कारणे अनुमानेना अंतःकरण एक हे घडेना विरोध लागला जना काय निमित्त श्रीराम आता हाजी उदाहरण स्रोत दिता सर्प डसाया येतो प्राणी भिवून पळतो एक अंतःकरण तरी तो विरोध नसावा एक अंतःकरण असल्याने सर्प हान भिव का कल्याक म्हणून ऐशी श्रोतयांची आशंका वक्ता म्हणे चळो नका सावध होऊन ऐका निरूपण अंतःकरण म्हणजे जाणीव जाणीव म्हणजे जाणता स्वभाव देह रक्षणाचा उपाव जाणती कळा सर्प जाणून डंखू आला म्हणजे सर्पाकय त्या प्राण्याला भय आता म्हाका मारल्या रे तर पहिलेच आपण ताका मारया म्हणून तो डंक करचे आयलो प्राणी जाणो न पळाला दोहीकडे जाणीवेला बरे पहा तो स्वतः जीव वांचून चक अवे स्वतः जीव वांचून चक दंश करू आयला भिवून कळलं मे दोहीकडे जाणीवेला बरे पहा श्रीराम दोन्हीकडे जाणीवेसी पाहिले तरी अंतःकरण एकच झाले विचारिता प्रत्यया आले जाणीव रूपे श्रीराम जाणीव रूपे अंतःकरण सकळांचे एक हे प्रमाण जीव मात्रास जाणपण एकची असे अंतःकरण एकच असता हां त्यावेळेस सांगील वारी भूक ही प्रत्येकाक असता कमी जास्ती प्रमाणात विंगड हे आवडता तें आवडना वगैरे ते विंगड देहमानाप्रमाणे आता एकल्याक गायीक इतलें गवत लागता आणि दुसरे हडड्ड प्राण्यांक मस्त लागता तशी सगळ्यांक हें प्रमाण खावचे प्रमाण सुद्दां कमी जास्ती असता सान्न चेरडाक विंगड फूड लागता हड्ड मनुष्या विंगड लागता एके दृष्टीचे देखणे एके जिव्हेचे चाखणे आता हें कशी एक असं म्हणून सांगतात अंतःकरण हां दोळ्यांनी पळोवच कामं सगळ्यांक पळोवच दोळ्यांनीच जाता जिव्हेनेच रस चाखतात जिव्हेने रस चाखणे ऐकणे स्पर्शणे वास घेणे सर्व त्रास एक सगळ्यांक वास येता परमळ येतात सगळ्यांक येता तुमकां घाण येता ती आमकां कळटा परमळ जावन येना ती आमकांय घाणीच येता ऑफकोर्स त्या घाणी सवय जालेली असता म्हणून कोणकोणाक कचऱ्या बाजूचेर आराम बैसून वतात फिर मिलेंगे म्हणून अनारकली भरके चले फिर मिलेंगे म्हणून कचऱ्या बाजूचेर बरं येईल पळयलं हांवें तशी पशु पक्षी किडा मुंगी जीव मात्र निर्माण जगी जाणीव कळा सर्वां लागी एकच आहे जाणीव कळ सगळ्यांक सर्वां आतां हांग लक्ष दिना कल कॉमन असं अंतःकरण म्हळ्यार कल्लें जाणीव म्हळ्यार कल्लें
सर्वास जळते शीतळ सर्वास अग्नी तेजाळ सर्वास अंतःकरण केवळ जाणती कळा आवडे नावडे ऐसे झाले तरी हे देह स्वभावावरी गेले परंतु हे कळो आले अंतःकरण योगे मग कल्ल आवडना कल्ल आवडता ह्या कल मितकळटा अंतःकरणा मितकळटा अंतःकरणाक आवडता आवडना अशी जाता पण प्रत्येक वेळा देह स्वभावाचे विनिंगड आवडी निवडी असतात सर्वांचे अंतःकरण एक ऐसा निश्चयो निश्चयात्मक जाणतयाचे कौतुक चहूकडे इतुकेन फिटली आशंका आता अनुमान करू नका जाणणे तितुके ऐका अंतःकरणाचे जितलं कल जाणचेच न्ही हां तें आमकां काम जाय हें कळटा हें करता म्हूण कळटा जाणीव म्हळ्यार कसलें आतां म्हाका भूक लागल्या हाची जाणीव जाता भूक लागल्या कलेपुणी घेवंका कलेपुणी मेळोवंका खावंका हें कळटा जाल्यार करचें त्या देहान करका लागता एक्चुली कार्य करचें तें जाणिवेनुसार वागचें आमी वागका जाणणे तितुके ऐका अंतःकरणाचे जाणोन जीव चारा घेती जाणोन भीती लपती म्हाका भूक लागल्या हें कळटा जाल्यार पांगरोंगी न्हिदोन पळय उपाशीची तर मोर मतली तशी ना जाणीव जाता ताजेर एक्शन आमी घेवंका अंतःकरण फक्त जाणीव दिता कॉमन जाणोन जीव चारा घेती जाणोन भीती लपती जाणोन या पळोन जाती प्राणी मात्र किडा मुंगी पासून ब्रह्मादिक समजतात अंतःकरण एक हे गोष्टीचे कौतुक प्रत्यय जाणावे आता कशी पंचमहाभूतांतरी कशी तांणी सांगल्या हां जाणीव कशी असता पंचमहाभूतांत ब्रह्मांडांतू थोर लहान तरी अग्नी थोडे बहुत तरी पाणी न्यून पूर्ण तरी प्राणी अंतःकरणे जाणती हां एकेकल्यांक सगळ्यांक अंतःकरण कळटा एकल्यांक अजिबात कळना दुसऱ्यांक समजून घेना ती एकेकल्यांक प्रत्येकल्याक पाप दिसता तांकां समजून घेतात तांगें मन समजून घेतात मनान मनाचेर प्रेम करचें म्हणटात तें खरें प्रेम देहान देहाचेर प्रेम करचें खरें प्रेम न्ही देह टिक्कनाची जाल्यार अंतःकरणा पासून प्रेम जो करता हां ते न्यून पूर्ण तरी प्राणी अंतःकरणे जाणते कोठे उणे कोठे अधिक परंतु जिनस मासला एक अंतःकरण म्हळ्यार खंय कमी आसता खंय जाणीव ही कमी आसता खंय जास्ती आसता सान्न किटकांत ती जाणीव कमी आसता मनुश्यांतू तें मस्त वाडलेलें आसता ती जाणीव तेमी ती त्या जाणीवेचो सगळ्यांत जास्ती फायदो करून आपणाक उद्धार करून घेवचें शकता कसलें बरें कसलें वायट हें ताका कळटा हां वायट हें आयलें कले कल म्हणटात ताका परमळ आयलें घाण येयली चिक्कोल असो हें ताका कळटा आनी तेमी ती तो स्वताक उद्धार करून घेता जाल्यार ही जाणीव हो जो जिनस मासला एक जंगम प्राणी कोणी एक जाटिल्ल्या विण नाही म्हळ्यार ज्ञान घेतले शिवाय हें जायना आतां जाणीव म्हळ्यार कसलें नेमकें जो पालन करता तो विष्णू म्हणटात हय की न्ही तो पालन कशी करता ह्या जाणीवे मेती तुमकां भूक लागील कळटा तान लागील कळटा वस्त्र जावंका म्हणून कळटा न्हिदोवंका म्हणून कळटा थंडी लागता म्हणून कळटा पांघरून घेवंका म्हणून कळटा जाल्यार घेवचें आमीच करता तर हांगा तांणी समर्थान म्हळ्यार जाणीव म्हणजे अंतःकरण अंतःकरण हा विष्णूचा अंश जाण विष्णू करीतो पाळण येणे प्रकारे नेणता प्राणी संवारतो नेणीव तमोगुण बोली जेतो तमोगुणे रुद्र संवारितो येणे प्रकारे अज्ञानाने एक म्हूण एक विंगडाची हें घेतलें कलें वखद खंयचेपणी घेतलें मरून गेलो चुकून सम पळय न्हीची तशी किंवा शिव आनी हरण हां शिव निपून बसता हरणा मारूंक आनी हरणाक ताची जाणीव ना अज्ञान तमोगुण तेमी ती सिंहाक जाणीव जाल्यार ताका भूक लागल्या हरणाकय जाणीव आसता पण ताणें जर लक्ष दिनी अज्ञान तर तो थंय खेळता रावता ताका सिंह दिसना ताका जाणीव जायना तांकां प्राण्यांक खरें म्हळ्यार श्वासोश्वास करता न्ही हाज्यान कळटा वासाने सिंहागल वास येता हरणागल वास सिंहाक येता जाल्यार कोण कोण अज्ञानी आसतात न्ही तांकां कळना तेमी ती हरण मरता ती हां तो झेप घेवन तांकां मारून घालता अशी तमोगुणे रुद्र संवारितो येणे प्रकारे श्रीराम काही जाणीव काही नेणीव आता आमचे वरी मनुष्य प्राणी थोडे कळटा म्हळ्यार कळटा कळटा म्हळ्यार कळना कळना म्हळ्यार कळटा असले केन्ना कळका तावळ कळना केन्ना कळना येता भाग कळटा जाल्यार हा रजोगुणाचा स्वभाव हां मगल चेडवो मगल हें हो देह भाव असो कळटा जाल्यार कळना थंयच आमगे जाणीव शिरकल्या हें कळटा तेमीत कळ जाता हा रजोगुणाचा स्वभाव काही जाणीव काही नेणीव
जाणता नेणता जीव जन्मास येती श्रीराम. जाणिवेने होते सुख, नेणिवेने होते दुःख. ना म्हळकी दुःख जाता, मेळ्ळें की सुख जाता. जाल्यार हे अवनी म्हळ्यार पृथ्वी तत्वच है की सुख दुःख एका मागची एक एक कॉयनाचे मुखार मागची दोन बाजू. एकच म्हाका सुख मात्र जाई म्हळ्यार मेळना, दुःख मात्र जाई म्हळ्यार मेळना. दोन्ही आसता. रोलर कोस्टर. सुख दुःख आवश्यक उत्पत्ती गुणे. जो उत्पत्ती पावलो तागलो तितले स्थिती तागल्या तितले दिवस तागलो श्वास संपस ताका राबका लागता आनी कडे तो मोरून वता. तर जाणण्या नेणण्याची बुद्धी तोची देही जाणावा विधी. अथांग हे अंतःकरण कोणागल रूप घेता? विधी गले. जाणणे नेणणे म्हळ्यार विधी म्हळ्यार ब्रह्मा. रजोगुण. तर रजोगुण आमी ती कल जाता आमी स्वार्थी जातात थोडे. आमगेल पुरते पळयतात आनी आमी थंय शिरकतात. आमगेल चेडवा म्हळ्यार देहभाव वाडटा. रजोगुण आमी ती देहभाव वाडटा. हांव केल्लें हें येता आनी थंय शिरकून तो कल जाता. जाणण्या नेणण्याची बुद्धी तोची देही जाणावा विधी. स्थूळ देही ब्रह्मात विशुद्धी उत्पत्ती करता. ऐसा उत्पत्ती स्थिती संभार प्रसंगे बोलिला विचार. परंतु याचा निर्धार प्रत्यये पहावा श्रीराम. इथे श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे अंतःकरण एक नाम समास प्रथम. हाका अंतःकरण एक हो नाव दिलें ह्या समासाक. सगळ्यांत अंतःकरण एक जाल्यार तें अंतःकरण जाणीव दिता. जाणीव जाता ताजे एक्शन आमी घेवंका. तांत आमी नेणतेपण दाखयलें, तांत अज्ञान दाखयलें, आमी फसता, ते आमकां नाश जाता. आनी बुदवंत जावन सम केल्यार सम आमकां प्रमोशन मेळटा वयल्या हाजेर. आनी जाणीव नेणीव थोडे वेळ अशी थोडे वेळ तशी असल्यार परत परत जल्मा येतात. कारण वासन वाडतात. हें जायी तें जायी अज्ञानान अशें दिसता. तर हांगा आमी हाजेर राबया. हो समास पूर्ण जाला आनी मुख्य आज आमी कल केलें मर्म की आमी रायट ट्रॅकार आसत की ना हें कळच्याक आयचें रेकॉर्डिंग आसता तें आयकया ती आनी परत परत जाय जाल्यार ते पॉयंट्स बरोवन घेया ती. बरोवन घेवन काय म्हणना रेकॉर्ड तुमचे लागींच आसता, परत परत आयकूंचें जाता. आयकून तातूंत आमी तशें करतात की ना हें विचारका, स्वताकच विचारका आनी आमकां स्वता खातीर आमी सुदारका. आतां तें आमी सुदारका म्हळे खातीर हे जन चुकून वता ती म्हणून समर्थ सांगता ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी हे कीर्तन पुष्प समर्थांनी घडोवन हाडल्या. खास करून आमगेल शंका कुशंका आशिल्ली पुरे तांणी क्लियर केल्या. ती आमगेल प्रगती जात प्रगतीच मार्गार आमी आसत की ना हें कळका. थोडे प्रोग्रेस जाल्यार हरकत ना बट जावंका डेली प्रोग्रेस जावंका. ताचे खातीर आमी साधना 24 तासां दैनंदीन आमगे दैनंदिनी कशें आसता दिवसाक वागतन कशें आसता हाची आमी खबर घेवया. हाची आमी स्वता विश्लेशण स्वता करया आनी एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ म्हण आमी मुखार वचया. आनी हें गोमटेंच कीर्तन पुष्प समर्थान घडोवन हाडलें ते श्री समर्थ तत्वाचेर राम तत्वाचे चरणांचेर आमी भोंवया कमल पुष्प आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.